फर्स्ट ऑफ ऑल आमची ही मिटींग जावची पयलीं आमी वेटलँडाची मिटींग जाल्ली वेटलँड बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट रिसंटली जाला आफ्टर अ गॅप ऑफ 3 months कित्याक लॅप्स जाल्लो. सो आय एम हॅपी टू टेल यू की गोंयान आमी फर्स्ट 3 वेटलँड गोंयान डिक्लेअर करता ऑफिशियली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. आनी शेल्डें लेक इन शेंडे नंदा लेक इन केपें आनी एक दाशी लेक इन रेवरा. दीस हॅव बीन एक्सेप्टेड. त्यांचे सगळे जे PPR जावपाक जाय आशिल्ले म्हणजे फर्स्ट इट इज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 60 days वॉज गिवन टू द पीपल टू गिव द ऑब्जेक्शन्स. देन ग्रिवियन्स कमिटी आशिल्ली. सो सगळो टोटल प्रोसेस जाला एंड दीस आर द फर्स्ट ऑफिशियल वेटलँड्स वीच विल बी नोटिफायड आफ्टर टुडेज बोर्ड मिटींग विच हॅव बीन एप्रूव्ड. आनी शेल्डें नंदा आनी दाशी. दुसरी गोष्ट जी आज जाल्ली आसा हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे आतां एप्रूव जाल्ले आसा की फॉर ड्राफ्ट पर्पज एक थोडे दिसांनी फॉर 60 days ड्राफ्ट जो आसा हो सार्जोरा लेक, तेलोली लेक, सुलबाट, माय लेक, कुर्तोरी लेक, सोनबेम लेक, म्हाकाजान लेक, माय तोळे, बांडोल लेक, आंबोर्ले लेक, पाली लेक, कमळा तळे, उडे लेक, ओल्ली लेक, तरवाळे लेक ही आनी 14 आमी लेक जे वेटलँड आमी लेक आतां पेक्षा नांव म्हणटा लेक म्हण बट एक्चुअली दे आर वेटलँड्स. इवन द थ्री पयलीं जे आतां कॉन्स्टिट्यूट जातले दे वील बी कॉल्ड वेटलँड. शेल्डें वेटलँड, नंदा वेटलँड, दाशी वेटलँड. सो आउट ऑफ दीस 14 more आर गेटिंग पब्लिश्ड फॉर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर 60 days. सो दीस हॅव बीन एप्रूव्ड बाय द वेटलँड ऑथॉरिटी. सो आज जी गोष्टी वॉट इज हॅपन्ड इज इन द पास्ट during the NGT has identified 545 wetlands. So today the entire summary was taken आणि त्या summary भितर जे 14 पयलीं आमी करतले 3 आमच्यो डिक्लेअर जाल्या, 10 आमचे नोटिफाय जावपाक जाल्ल्यो लास्ट टायम. तितून दुर्गा लेक आनी अनेक लेकीन थोडे दीस मागले म्हणजे कांबोली लेकीन थोडे दीस वाडयले. सो आज बॉडीन डिसायड केला की 60 days आशिल्ले तांकां आनी 30 days जे लोक मागतले तांकां दिल्ले आसा. सो एक ती दुर्गा लेक आनी एक कांबोली लेक पीपल वे आस्किंग फॉर अनदर 30 days. सो दॅट इज ऑल्सो बीन डन. सो अल्टिमेटली आउट ऑफ द 546 lakes or wetlands what we can say identified in the by the NGT to be finished within the 1 year time. आमचो हे म्हयन्याक टायम काबार जाल्लो. अनफॉर्च्युनेटली कोवीड टायमाक 6 म्हयने आमचे NIO जो एजन्सी केल्ली we could not go ahead with that, and hence NIO has asked us 6 months extension of time. We have also asked NGT 6 months extension of time, and the board has approved 6 months extension of time for NIO to complete the wetland identification.